नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं नवी दिल्लीत वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यावळीचें जालें उक्तावण. खाद्य प्रक्रिया वेवसायाक उर्बा मेळपाचो प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक येता नेट. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आणि हेर फुडाऱ्यांनी भौशीक प्रचार सभांनी घेतलो वांटो. फिल्म पायरसीक लागून दर वर्सा 20,000 कोटी रुपयांचे जाता देशाक लुकसाण. केंद्रीय म्हायती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या म्हायती. सहकारी पतसंस्थांचो NPA उणो करपा खातीर आनी रीणकारांक थाकाय दिवपा नदरेन सहकार खात्यान OTS येवजण केल्या अधिसूचीत. आनी खेळांत क्रिकेट. संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत लखनौत जाल्ल्या खेळांत नेदरलँड्स पंगडान अफगाणिस्ताना मुखार दवरल्या 180 धांवड्यांची मोख. गुणवळेरेंत 14 गुण मेळोवन भारत आसा पयल्या सुवातीचेर. आणि आता खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही वर्ल्ड फूड इंडियाची दुसरी आवृत्ती. हे वेळार उलोवप करतना खाद्य क्षेत्राकडेन संबंधित साबार कंपनी आनी स्टार्टअपा खातीर ही एक भांगरा संद जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तेच बरोबर बरे दर्जाचे खाद्यपदार्थ तयार करतना अन्नाची नासाडी टाळपाचेरूय वेवसायिकांनी खासा लक्ष दिवंक जाय अशी सुचोवणी प्रधानमंत्र्यांनी केली. पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है. 13 to 23. 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है. आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यावळीत आपमजत गटांक आदार दिवपाच्या हेतान 1 लाख आपमजत पंगडांच्या वांगड्यांक 380 कोटी रुपयांचे बीज भांडवल आदार भेटयलो. बरे पॅकेजिंग करपा सयत हो आर्थीक आदार आपमजत गटांक बरे दर्जाचे उत्पादन तयार करून बाजारांतल्यान बरे मोल मेळोवपाक उपकाराक थारतले. हे वेळार उलोवप करतना भारतीय जेवणान वेगवेगळे प्रकार आनी विविधताय ही बायलांची कुशळटाय आनी ज्ञानाक लागून आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच अन्न प्रक्रिया वेवसायाचें फुडारपण करपाची स्वाभाविक तांक बायलां भितर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है. अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है. भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है. इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है. आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई. और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया.
नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यावळीच्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी खबराकारांक प्रतिक्रिया दितना भारतीय जेवणा संबंधान संवसारीक पांवड्यार आकर्शण लोकांक आसा तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय भरड धान्याक महत्व दिवपाच्या हेतान आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्स आयोजीत केल्ल्यान अन्न वेवसायान उद्देजकांक नव्यो संदी तयार जाल्यात अशें सांगलें. विश्व में बदलती हुई फूड डिमांड और उसी में भारत का रोल, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के वजह से हमारे मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मिली हुई मान्यता, दुनिया का भारतीय फूड के प्रति रुझान और इन सारी चीज़ों को देखते हुए फूड इंडस्ट्रीज़ को जिस प्रकार की नीतियों का प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में अनुपालन हो रहा है, इसके जरिए इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्कोप एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुल रहे हैं. छत्तीसगडांत 7 नोव्हेंबर आणि 17 नोव्हेंबराक 2 पावंड्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो प्रचार नेट धरता. छत्तीसगडाच्या पंडारिया कबीरधाम हांगा विधानसभा वेंचणुकेचे प्रचार सभेत आज भाजपाचे म्हालगडे फुडारी तशेंच केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी वांटो घेतलो. विजय संकल्प महारॅलीचे फुडारपण करतना राज्यातले भूपेश बघेल हांचे सरकार राज्यातलो खजिनो दिल्लीत व्हरून ताचो उपेग करता आनी राज्यातल्या गरजवंतांक वंचित दवरता असो आरोप अमित शाह हांणी केलो. छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है, मुझे जरा जवाब दो. आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं. जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता. छत्तीसगडात एका वेगळ्या कार्यावळीत अमित शाह हांणी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे संकल्प पत्र जारी केले. ह्या वेळार उलोवप करतना भूपेश बघेल हांच्या सरकारान फक्त राज्यांत घोटाळे केल्यात आनी छत्तीसगडातल्या जनतेक फटयला अशी शाह हांणी टिका केली. 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया. और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है. यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया. भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है. गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा राज्य विधानसभेच्या वेंचणूक प्रचाराक नेट येवंक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल छत्तीसगडातल्या कांकेर हांगा भौशीक प्रचार सभेक संबोधित केलें. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी तेलंगणातल्या अंबाटपल्ली गांवांत भौशीक सभा घेवन मुखेलमंत्री चंद्रशेखर राव हांच्या सरकारा आड टिका केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगडांत रायपूर हांच्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अमनपूर आणि चंद्रपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभांनी संबोधन केलें. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी रिवा हांगा आयोजीत केल्ल्या रोड शो आणि वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेवन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेस पक्ष फटिंगपणा करून भुलोवपी पूण भाजपा हे दर 5 वर्सांनी प्रामाणीक रिपोर्ट कार्ड लोकांमुखार दवरपी पक्ष जावन आसा अशें नड्डा हांणी सांगलें.
आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. निसवापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. राजस्थानातल्या राजसंबंदातल्या नाथद्वारा हांगा आयोजित केल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या भौशीक प्रचार सभेत भाजपाचे वडील फुडारी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वांटो घेतलो. राजस्थानाचे मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांच्या सरकारा आड तांणी खर उतरांनी टिका केली. मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, देश की इस राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको प्यार दिया था सरकार चलाने के लिए, और आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं. लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, आपस में लड़ने के लिए राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई. एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है. कुछ विधायक उधर हैं तो कुछ विधायक उधर हैं. बहनों भाइयों, ऐसी सरकार नहीं चलती. भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, उसे हमारी पार्टी किसी भी सूरत में माफ नहीं. मध्य प्रदेशात 17 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभे खातीर जावपी वेंचणुकेच्या प्रचारांत आता एकामेकाच्या पक्षार नेम साधून आरोप करपाचो प्रकार सुरू जाला. भाजपाच्या वेंचणूक रॅलींत आदल्या काँग्रेस सरकाराचेर बोट दाखयत भाजपाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आपल्या उलोवपांत आदल्या काँग्रेस सरकारान राज्याक फाटीं व्हरून दुबळें करून उडयल्लें अशें सांगलें. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था. कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था. आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया था. आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया. आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी. आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती. और कमलनाथ जी, आपने पाप किया था. जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे. भारतीय वंशाच्या तामिळ समुदायाच्या उदरगतीच्या यत्नात भारत सदांच तांच्या फाटल्यान रावतलो अशी गवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिल्या. श्रीलंकेत कोलंबो हांगा भारतीय वंशाच्या तामिळ समुदायाचे आगमन जाल्ल्या घडणुकेक 200 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजित केल्ल्या खासा कार्यावळीत मंत्री सीतारामन उलयताल्यो. ह्या वेळार भारतीय आवास प्रकल्पाच्या 4थ्या पावंड्यावेल्या 10,000 घरांचो बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ जाली. ते उपरांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी भारत श्रीलंका वेपार शिखर परिशदेक लेगीत संबोधीत केलें. When Sri Lanka faced its unprecedented economic crisis a year back, we felt it was our duty to stand by with our friends in Sri Lanka. We could not bear the difficulties our friends in Sri Lanka had to face. Let me confess, myself, our government and the people of India acted collectively
and came to your assistance in record time. As Thiruvalluvar said, "Udukkai izhandavan kai pola, aange idukkan kalaivadam natpu." India rendered an unprecedented financial assistance of over $4 billion for the people of Sri Lanka. We were the first bilateral creditor to convey financing assurance to the International Monetary Fund, which paved the way for others to provide similar assurances that formalized the IMF program for Sri Lanka. As a true friend, India continues to work closely with the government of Sri Lanka on debt restructuring discussions as well as on its path of economic recovery. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 3 दिसांच्या संयुक्त अरब अमिराताच्या भोंवडेर आसात. तांणी काल संवसारीक तंत्रगिन्यान स्टार्टअप प्रणालीचे हब 71 ह्या कार्यावळीक भेट दिली. त्या वेळार तांणी स्टार्टअप गुंतवणूकदार आनी भागीदारांची भेट घेवन तंत्रगिन्यान मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं सहकार्य वाडोवपाच्या विशयाचेर भासाभास केली. हब 71 ही वायब्रंट तंत्रगिन्यान प्रणाली असून तातूंत नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप कार्यावळी केल्यात. हे खातीर तांणी खोस उक्तायली. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दुबयतल्या CBSE शाळांच्या मुख्य अध्यापकांची लेगीत बसका घेवन चर्चा केली. पायरसीक लागून देशांत वर्साक 20,000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाता. फिल्म पायरसीचेर कडक आराबंद हाडपाच्या हेतान सरकारान कांय म्हत्वाची पावलां हालींच उबारल्यात. संसदेच्या पावसाळी सत्रांत ह्या वर्सा सिनेमॅटोग्राफ संशोधन विधेयक 1952 पारीत जालें. हातूंत एक म्हत्वाचें पावल उबारून आतां केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्रालयान पायरसी संबंदान कागाळी नोंद करपाक तशेंच डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पायरेटेड सामग्री काडून उडोवपा खातीर खासा अधिकाऱ्यांचे संस्थागत स्थापीत केला. हाका लागून पायरसी संबंदान रोखडीच कारवाय करपाक आतां शक्य जातलें. हे संबंधान मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. देश और दुनिया भर में पायरेसी को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जाती है और ये माना जाता है कि भारत में 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है पायरेसी के कारण. और इसमें जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं. इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया. अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पे बड़ी हब्स हैं वहाँ पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है. इससे अब दंड देना भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक की सजा और लाखों रुपए उसको जुर्माना भी किया जा सकता है. हमने जैसा इंडस्ट्री से वायदा किया था कि वो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में कोई कमी ना छोड़े, भारत की फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया में अपनी धूम मचाए और जो चुराने वाले उनके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. उस दिशा में एक बड़ा कदम है. इंडस्ट्री की एक बड़ी मांग को आज पूरा किया गया है. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत म्हळ्यार इफ्फीत फिल्म बाजार विभागा खातीर महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान 3 मराठी चित्रपटांची निवड जाल्या. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती हो चित्रपट महोत्सव गोंयांत जातलो. ग्लोबल आडगांव, गिरकी आनी बटरफ्लाय हे 3 चित्रपट ह्या महोत्सवा खातीर निवडल्यात अशी माहिती महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हांणी मुंबयत दिली. 5 वांगड्यांच्या तज्ञ समितीन ह्या चित्रपटांची निवड केल्ल्याची माहिती तांणी दिली. खबरापत्रांत घेऊया आनी एक ल्हानसो विसव. Running, jumping, dancing and grabbing.
tuning into style, health, and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday, 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. पणजी दूरदर्शन केंद्राची हॅलो गोंयकार ही म्हयन्याळी कार्यावळ आज सांजे 7 वरांचेर जातली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांजे 7 ते 8 वरां मजगतीं ह्या कार्यावळी वरवीं लोकांकडेन संवाद सादतले. ह्या लायव्ह फोन इन कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां प्रश्न विचारपा खातीर 2222 वा 2225 ह्या टेलिफोन नंबराचेर संपर्क सादचो अशें कार्यावळीच्या आयोजकांनी कळीत केलां. राज्य सरकाराच्या सहकार खात्यान सहकारी पतसंस्थाचो एनपीए म्हळ्यार अनुत्पादीत मालमत्ता उणी करपा हेतान तशेंच रीणकारांक थाकाय दिवपाच्या नदरेन ओटीएस म्हळ्यार एक वेळ रीण भरण येवजण लागू केल्या. ते संबंधाची मार्गदर्शक तत्वां सरकारी राजपत्रांत अधिसूचित केल्यात. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी हे विशीं खबराकारांकडेन उलयतना पतसंस्था आनी सहकारी बँको हांचो एनपीए वाडिल्ल्यान सहकारी संस्थाच्या गुणात्मक कामकाजाचेर परिणाम जाल्लो, ताका लागून सहकारी संस्थाचो ताळेबंद अनियमीत जाल्लो, हे खातीर ही ओटीएस येवजण लागू करची पडली अशें स्पश्ट केलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर इटलीच्या भोंवडेर आसात. इटलीचे सिनेट हांचे वांगडा भासाभास करून तांणी दोनूय देशांमदली भागीदारी घटमूट करपा हेतान चर्चा केली. राजकीय पक्षाच्या भायर वचून भारताप्रती आशिल्ल्या इटलीवासियांच्या भावनांची मंत्री जयशंकर हांणी तुस्त केली. जयशंकर हांणी इटलीचे विदेश मंत्री आंतोनियो तजानी हांचे लेगीत भेट घेतली. भारतीय समूहाक लेगीत मंत्री जयशंकर संबोधीत करतले. भूतान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक 8 दिसां खातीर भारत भोंवडेर आयल्यात. आज गुवाहाटी विमानतळाचेर आसामचे मुखेलमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हांणी तांकां येवकार दिलो. आपल्या भारत भेटेर भूतानचे नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर तशेंच हेर केंद्रीय अधिकाऱ्यां वांगडा भासाभास करतले. तशेंच आसामा सयत महाराष्ट्राकूय ते भेट दितले. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या पदक संख्येन सध्या महाराष्ट्राचो पंगड पयल्या स्थानाचेर आसा. महाराष्ट्रान एकूण 163 पदकां मेळयल्यात. तातूंत 60 भांगरा, 51 रुपया आनी 52 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. दुसऱ्या सुवातेर एकूण 73 पदकां सयत सर्विसीसाचो पंगड आसा. गोंयाक आतां मेरेन एकूण 34 पदकां जोडल्यात. तातूंत 2 भांगरा, 8 रुपया आनी 24 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. गोंय राज्यांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा संबंधान लोकांमदीं भरपूर उमेद आनी उमळशीक आसा. पूण ह्या फावट खरें आकर्शण थारलां पयलेच फावट राष्ट्रीय खेळांत आस्पावीत जाल्लो गतका हो खेळा प्रकार. गतका ही पंजाबच्या शीख समुदायाची पारंपारीक युद्धकला जावन आसा. भारतांतल्या पारंपारीक खेळांत राष्ट्रीय पावंड्यार वळख दिवन नीज भारतीय खेळाक संवसारीक दृश्टीन हाडपाक मजत केल्ले खातीर गतका फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सचीव बलजिंदर सिंह तूर हांणी खोस उक्तायली. तशेंच सर्तीन वांटेकार जाल्ल्या गतका खेळगड्यांनी राष्ट्रीय खेळांनी गतका आस्पावीत केल्ल्यान उपकार आटयले. कि पिछले समय से 4-5 साल से जितना फास्टली हमने गतके को आगे लेके गए हैं, बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी ये गेम खेलो इंडिया में आ चुका है. इस बार 3rd टाइम खेला जाएगा खेलो इंडिया में. एंड दिस ईयर हमने SCFI में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में इसको इंक्लूड करवा दिया है. नेशनल में इस बार डेमो बेस पे है. डेफिनेटली अगले साल ये मेडल टैली में आ जाएगा. तो अगला टारगेट हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप का है. गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में काम करना प्लेयर को एक सम्मान देता है, उन फेडरेशंस को भी सम्मान देता है. और क्योंकि हम मतलब पूरा स्पोर्ट्स वाइज चलते हैं और इस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड लगता है
कि दिल्ली ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है, पंजाब ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है। और क्योंकि अब अगर हमने ऑल इंडिया तक पैर जमा लिया है तो यहाँ पर भी ये गेम एक ट्रेडिशनल लिस्ट में आई है, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। गोवा में नेशनल हुआ हमारा, हमको इसकी बहुत खुशी है। हमने इसका 1 महीने कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद जो हमने जितनी प्रैक्टिस की है, सब बच्चों ने 1 महीने का कैंप लगाया है। कैंप लगाने के बाद जितने यहाँ पे सबने प्रैक्टिस की है उतना ही उनको फल मिलना है। मेहनत सबकी पूरी है। यहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा कि अदर स्टेट के बच्चे भी गत्ते को बहुत प्यार करते हैं। आयसीसी संवसारीक दादल्यांच्या करंडक सर्तींत आज लखनौच्या एकाना खेळ संकुलांत अफगाणिस्तान आणि नेदरलँड्स हांच्या मदीं खेळ सुरू आसा। नेदरलँड्सांन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। नेदरलँड्सांन 46.3 षटकांनी सगळे गडी वगडावन एकूण 179 धांवड्यो नोंद केल्ल्यो। निमणी खबर मेळिल्ली तेन्ना अफगाणिस्तानान 16 षटकांनी 2 गडी वगडावन 85 धांवड्यो केल्ल्यो। अफगाणिस्तानच्या पंगडा खातीर सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत पावपाक आयचो खेळ म्हत्वाचो थारतलो। काल जाल्ल्या खेळांत मुंबयच्या वानखेडे खेळ संकुलांत श्रीलंकेचेर थरारक जैत जोडून भारतीय पंगडान उपांत्य फेरयेंत पावलो। पयली फलंदाजी करून श्रीलंके मुखार 357 धांवड्याची मोख दवरली, पूण भारतीय गोलंदाजा मुखार श्रीलंकेचो पंगड दुबळो थारिल्ल्यान श्रीलंका 19.4 षटकांनी सगळे गडी वगडावन फक्त 55 धांवड्यो करूंक पावलो। गुणवळेरेंत भारत 14 गुण मेळोवन पयल्या सुवातेचेर आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयचे मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी नवी दिल्लीत वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यावळीचे जाले उक्तावण। खाद्य प्रक्रिया व्यवसायाक उर्बा मेळपाचो प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस। छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक येता नेट। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आणि हेर फुडाऱ्यांनी भौशीक प्रचार सभांनी घेतलो वांटो। फिल्म पायरसीक लागून दर वर्सा देशाक 20,000 कोटी रुपयांचे जाता लुकसाण। केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या माहिती। सहकारी पतसंस्थाचो NPA उणो करपा खातीर आनी रीणकारांक थाकाय दिवपा नदरेन सहकार खात्यान OTS येवजण केल्या अधिसूचित। आनी खेळांत क्रिकेट संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत लखनौत जाल्ल्या खेळांत नेदरलँड्स पंगडान अफगाणिस्ताना मुखार दवरल्या 180 धांवड्याची मोख। गुणवळेरेंत 14 गुण मेळोवन भारत आसा पयल्या सुवातीचेर। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।